नमस्कार. आयच्या ब्रेक ओवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. 3 विषय आसात जाचेर काल म्हत्वाचे रिप्लायज जाले मिनिस्टरांचे. तातूंतले ट्रान्सपोर्ट, PWD आणि आर्ट अँड कल्चर. आनी भासाभास करपाक ते 2 मानेस्त म्हजे बरोबर पयली आसात ते म्हळ्यार काँग्रेसीचे फुडारी आणि आमदार दयानंद बाब सोपटे. स्वागत. आणि दुसरे आसात म्हजे बरोबर मोगोचे फुडारी आणि आमदार दीपक बाब पावसकर. तुमचे कडच्यान स्टार्ट करता. PWD हो सगळ्यांक लागपी प्रश्न आणि त्या खातीर PWDची जेन्ना डिमांड्स असतात तेन्ना असेंब्ली रातीन 10 मेरेन वता. तुम्ही सॅटिस्फायड आसात? काल जो रिप्लाय दिला मिनिस्टरान तांणी 15,000 कोटीचे गणित धरून ते 15 कोटीचे गणित मेरेन सगळे गणित सांगले विधानसभे भितर. तुम्ही सॅटिस्फायड आहात एक ओपोजिशन म्हणून? पयली सुवातेर सांगपाचें म्हळ्यार आमी जी कोटींची भाशणां आमी करतात, ही कोटींची भाशणां करतना खंय तरी आमी बारीक स्तराचे जे आमचे लोक आसात थंयच्यान ज्यो आमकां फॅसिलिटी तयार करपाक जाय थंयच्यान सुरू करपाक जाय. आमी इतले फुडें गेल्ले आहात की वी आर थिंकींग ऑफ बीग एंड बीग थिंग, 5 स्टार हॉटेल, बार्स, दीस दॅट. पण सामान्य माणसाक ज्यो गरजो ज्यो आसात, प्रामुख्यान रस्ते बाबा आमच्या गोंयांत जे आसात हे हायवेज, MDRs हेच बरे सुळसुळीत केले, रोवन केले म्हणून जायनात. जे खऱ्या अर्थान लोक गांवांनी रावतात, जे गांवांत वचपी जे रस्ते असतात ताका आमी इंटरनल रोड्स म्हणटात. म्हाका तर हांव सगळ्या गोंयचे उलयना, पण म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा पळय मांद्रे मतदारसंघ, ह्या मांद्रे मतदारसंघान 9 पंचायती लागतात. आणि हांव जेन्ना इलेक्शन टायमार फिरतालो घराघरांनी, ज्या रस्त्यांनी इंटरव्यू वतालो, रस्तो हे फक्त नांव रावला, ताचेर डामरय रावना आनी ती खडी गेल्ली आहा. म्हणजे म्हाका दिसता एक गेली 15-20 वर्सां ह्या रस्त्यांचेर कोण लक्षच दिलें ना. एक हो जो म्हत्वाचो मुद्दो आहा की जेन्ना आमी 15,000 कोटी 13,000 कोटी अशी भाशा वापरतात किंवा केंद्रा कडच्यान येता तो पयसो, तो जे आमचे बारीक बारीक रस्ते आसात गांवांतले, तांचे खातीर काय केंद्र सरकार आमकां पयशे दिवपाना, ते आमकांच आमच्या हातूंतल्यान चलोवपा जाय. तांची ग्रीवन्स की हे रस्ते कितें जाले, हे रस्ते फाटले हेबे घाल्लो तो डांबोर, ह्या खेपेक पावसा डांबोरूच ना. हे जेन्ना रियल प्रश्न आसात ते कशे सोडोवपाचे? तुमचे पार्टीचो मिनिस्टर आसा, बट दीज आर रियल लोकांचे इशू. तुमचें मत कितें? म्हजो पार्टीचो PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर खूब वर्सां ते PWD मिनिस्टर आसा आनी हो विशय दयानंद सोपटे बाबान मांडलो तो एक अतिशय इम्पॉर्टंट विषय आसा गोंयच्या स्टेटी खातीर. आनी जे इंटरनल रोड आसा तेंची क्वॉलिटी बरी जावपाक जाय. आनी क्वॉलिटी बरी जातली जाल्यार आतां एक कंडिशन घालपाक जाय, तेंची जी खडी सप्लाय करता जावं ते ऑटोमेटीक सप्लाय करता तेंची क्वॉलिटी बरी चॅक करपाक जाय. आनी तेंचे कडेन असो एग्रीमेंट करपाक जाय की रस्तो करतले एक तो रस्तो जवळ जवळ 5 वर्सां तरी त्या रस्त्याक काय जावपाक गॅरंटी घेवपाक जाय. आनी लॅबाक तेजी जी खडी सप्लाय जाता रस्त्याक तेजी जो टम्बलर आसा तो तेणी लॅबाक चॅक करचो पडटा. आज हे कित्याक जायना? लोक म्हटले कारण मिनिस्टर तर फाटली इतली वर्सां जाली आसा, रस्त्याय फाटली इतली वर्सां जाली जातात, आज ह्यो गजाली कित्याक घडनात? आज तुमचो सारको नवो आमदार हे प्रश्न मांडटा जाल्यार इतली वर्सां PWD मिनिस्टर आशिल्ले मनशाक हें कळना? ना, खबर आसा, पूण कितें जाता गोंयांत पावसूय चड पडटा आनी पावसाच्या कारणान ही गजाल जावंक शकता. आनी दुसरें म्हणल्यार खडी जी आसा ती आतां बॅन आसा, सगळी जाण खडी काडूंक मेळना तांकां. कर्नाटकांतल्या महाराष्ट्रांत ती खडी हाडटा आनी तेजी क्वॉलिटी म्हाका बरी आसना दिसता. तेजी सॉफ्ट खडी असल्या कारणान तांकां टम्बलर खडी ना कारणान ह्यो गजाली जाता. तुमकां पडटा ही गजाल? म्हजो मित्र बाब पावसकर हांच्यांनी जे म्हटलें की क्वॉलिटी ऑफ द मटेरियल विच इज टू बी यूज वेल डुईंग द रोड्स अँड ऑल दीस थिंग. बट ताचे पयलीं काम सुरवात करच्या पयलीं जी परिस्थिती आसा हे साहजिकच लोकल जे MLA असतात, लोकप्रतिनिधी जे म्हणून निवडून लोक दितात, हांचे पयली जबाबदारी आसता बाबा आपूण एखाद्या गांवांत वता तेन्ना त्या गांवांत वतना जे बारीक बारीक रस्ते जे आसात हे प्रायोरिटीचेर करपाक जाय, हे मनाची तयारी करपाक जाय. पावसकर बाब उलयलो तो फुडले गोश्टी. पण हांवच तुमकां सांगूंक वता अशें म्हाजे पयलीं हांव पेडणे मतदारसंघाचो एक प्रतिनिधित्व केलें, आतां मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी करता. पण ही गोष्ट तेन्ना 2007 पासून आज पर्यंत हीच परिस्थिती आहे. आम्ही फक्त कितें करतात, काल हांवें म्हटलें की हायवेज, MDRs हेचे एस्टिमेट इन क्रोड्स ऑफ रुपीज जातात. बारीक एस्टिमेट जाता तातूंत भितर कोणा इंट्रस्ट ना.
व्हडले तोच एस्टिमेट मुद्दो व्हडलो estimate. कोटींची कोटी उड्डाणा सारखी बस हेच पण हाचो अर्थ असो की बारीक लोकांचेर सर्वसामान्य लोकांचेर ह्या सरकाराचेर लक्ष ना. लक्ष जर असले हे गरजेचे असतात अतिशय अत्यंत महत्वाच्यो हाचेर पहिली प्रायोरिटीचेर ते करपाक जाय. प्रायोरिटी बदलवा जाय ते तांचो मुद्दो आता प्रायोरिटीचो आमचे व्हडले सारखे प्रोजेक्ट बांदप इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करप ते करूंक जाय पण ते करतना जर गांवांतलो रस्तो सारको ना थंय जर म्हाका सामकी स्कुटर चलयतना जर तुगेले रस्तो सोदत तुगेले फोंडांतल्यान चलोवची पडटा आनी ताजे मुखार एक व्हडलो सारको 6 लेन ब्रिज हाडून दवरलो कटकटी मुगे दिसाची न्ही त्यो सो ह्यो प्रायोरिटीज बदलपा जाय आज फोकस मातसो बदलपाक जाय तें करात पण हे मातशें बेगीन करात अशें जावपाक जाय दिसता तुमकां. हय सारकी गजाल. हे जे आमचे इंटरनल रोड आसा ते एक्सटेंशन रोड आसा ते जावपाकच जाय आनी ते करतलो कित्याक तें जशें प्रोविजन तशें आसा. आज तो सगळ्या ऑफिसरांक घेवन खंय म्हाजे तरी हांव निवडून येतले सावड्डे पंचायती त्यांनी आढावो घेतलो सावड्डेच्या मतदारसंघात 7 पंचायती तसो बाकी कडेन तसो आढावो घेता ते आनी हे फुडें जातलें. कारण कितें जालें फाटल्या दिसांनी मायनिंग बंद जालें आनी सरकारा कडेन फंड नाशिल्ल्या कारणान कॉन्ट्रॅक्टराक सारके टायमार पेमेंट पडलो ना म्हणून खूब टेंडर काडलेली ती कॉन्ट्रॅक्टरान फुडें व्हेली ना. हो एक मेजर काल मुख्यमंत्र्यांनी म्हळें की गोंय आज गव्हर्नमेंटाची कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक टेंडर घेवपाक कॉन्ट्रॅक्टर फुडें सरनात. आतां सरतलें. हय पूण एक गजाल तांगेलो तो ते वास्तवीक मदनी पयशाचें सॉंग घेवपाक येना आनी अशी परिस्थिती भितर जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक टायमार पेमेंट जायनाशिल्लें भरपूर तकबाकी ह्या बिलां म्हाका दिसता 1000 कोटी वयर पेंडींग आसा. अशी परिस्थिती भितर जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर मुखार दीज आर जेन्युइन एक ओपोजिशन म्हणटा तांगे म्हणणें कितें एक ओपोजिशन जावं पण मातशी पयशांची गजाल आसा ती मातशी समजून घेया न्ही तुमी सामके तांचे बाण मारत आसात. हे बघा हय इन म्हजो फर्स्ट 10 इयर आनी आतांय तेन्नाय ओपोजिशन आसलो आनी दुर्दैवान आतांय आमी ओपोजिशन आसा पण म्हाजो एक अनुभव सांगता तुमकां बिकॉज ऑफ माय बिहेवियर the way what I talk with our seniors, you may say particular minister, म्हाका व्हडलो ते हेतून हे जायना पण एक मुद्दो हांव ठामपणे सांगूंक शकता फॉरगॉट अबाउट बीइंग इन ओपोजिशन MLA पण रुलिंगान आसून सुद्धा फॉर एक्झाम्पल मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी मंत्रीच न्हय चीफ मिनिस्टर आसले पण सगळे कितें ते तांच्याच हातान आसले इतले आसून सुद्धा हांव तांचेर आरोप करिना वस्तू ती सांगता कोणी वचून पळोवचें सांगूचें ताच्या कार्यकर्त्याक धाडचें. माझ्या पारशा गांवान असो तुयेन असो मोरजी असो कोस्टल बेल्ट मोरजी मांद्रे हरांबोल खुद्द हरांबोल इंटरनल टुरिस्ट बेल्ट म्हणजे ज्या मेन रोडासून बिचार वचपाक इंटरनल रस्ते जे जाय पळय हे रस्त्याचेर कांयच लक्ष दिलें ना पण ते करपाची गरज आसा. प्रायोरिटीज खूब हे जाल्यो चुकल्यो. आतां साहजिकच म्हाजो विरोध ना हायवे जायच बरे रुंद रस्ते जायच कारण ट्राफिक जाम हायवेर पावता मेरेन रस्तो सारको जाय. दुसरो कसो तुमचे सामके भरपूर टॉन्ट पडटात ते म्हळ्यार GSIDC आनी PWDक लागून की PWD आज सकाळी इलेक्शनान मुद्दो काडलो कालय उलयतना थोड्यांनी पॉयंट मारले की इतले सगळे तुमी PWDक स्टाफ घेतात तरी आसतना मेजर कॉन्ट्रॅक्ट काडून GSIDC कित्याक येता. आतां ह्या खेपे कर्मधर्म संयोगान GSIDC मोगो कडेन आसा आनी PWD मोगो कडेन आसा. तुम्ही कशें पळयता ह्या गजाली कडेन व्हेरी फ्रँकली एज द चेअरमॅन ऑफ GSIDC आनी त्याच बरोबर मोगोचे लिडर म्हणूनय बी तुमकां दिसता की हे जे आसा कारण एक लोकांचे सामके तकल्या बसला की GSIDC कडेन गेलो की ताजो एस्टिमेट भरमसाट वाडटा आनी एक फास्ट काम करपाचें नाजान मागीर तुगेले पयशे चड वतात त्या खातीर PWDक चड इनवॉल्व करून घेवची. ह्या दोन्ही गजाली तुमचे कडेन आसात. हाऊ डू यू लुक एट इट? GSIDC इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा जो गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो ब्रिज जो कम्युनिटी हॉल जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो GSIDC कडेन आसा. बाकीचे जे पब्लीक वर्क आसा ते सगळे PWD आसा. आनी GSIDC दिवपाचें कारण म्हटल्यार ते मुख्यमंत्र्यान डिसिजन खूब पयलीं घेतलेलें आसा आनी ते फॉलोअप चालू आसा. आज पर्यंत GSIDC जी कामां केल्या ती सक्सेसफूल आसा. ह्यो जो प्रायोरिटीचो प्रश्न आसा की खंयची कामां GSIDC कडेन वचची आनी खंयची कामां PWDन करची. ओके हातूंत भितर घोळ असोच दिसता. हे पळयात आमी खूप ज्युनियर असतात आणि आमचे जे माननीय मुख्यमंत्री जे असतात हे पॉलिटिक्सान खूपच सिनियर असतात आणि टॅलेंटेड असतात नो डाउट अबाउट इट. तांचेर उलोवप आमकां सोबना पण तरी सुद्धा ज्या पर्पज वॉट एवर मे बी द पर्पज बिहायंड बाय डिवायडिंग PWD आणि ताच्या मध्ये आणि एक केली ती GSIDC. हांव ताचेर वचना पण GSIDC कामां खंयची दिवप आनी PWDची खंयची दवरप
आता आम्ही जर बायफर्केट करपाक गेले जाल्यार बस सर्टन क्रायटेरिया फिक्स केल्ली ना. आता मेनली आता पळय आमचे मांडवी ब्रिज अंडर JSIDC म्हणजे इन क्रोर्स ऑफ रुपीज. सेम टायम हांव हे पळयता JSIDC अंडर बारीक कामां आहा ती दिसल्यात. फॉर एक्झाम्पल माझी पार्शे ग्रामपंचायत ब्युटिफिकेशन. पण हांव कालच उलयलो म्हाज्या मित्राशी मिस्टर पावसकराशी, हे बारीक काम पण याद जाता म्हाका. हांवें क्वेश्चनय घातलो ते काम ब्युटिफिकेशन फावंडेशन इन जवळ जवळ 11 महिने सोंपले. फाउंडेशन स्टोन माझे फोटो बिटो सगळे हा. आमचे एक्स चीफ मिनिस्टराच्या हस्ते तेजे हे उद्घाटन मिळून हांवूय आसलो त्या व्यासपीठाचेर. मागीर आमच्या खूब गाजावाजो दॅट इज अ डिफरंट शो. पण ती जी कामां जी आसात आज म्हाका क्वेश्चनाक आन्सर येता फायल अंडर प्रोसेस. आता फायल अंडर प्रोसेस आसतना फाउंडेशन स्टोनाचे म्हणजे उद्घाटन कशें म्हणटा कितें की सध्या तू एकूच फातर लागला आनी फातरच लागना म्हणटा ना. फातर लागला 11 महिने सोंपले कामाची सुरवातच ना आनी म्हाका आन्सर काल मेळ्ळा ते फायल अंडर प्रोसेस. म्हणजे हो जे कितें घोळ असतात पळय ही गजाल तुमकां पडटा की बारीक कामां जी आसात इवन आतां JSIDCन कांय बऱ्यो शाळा बांदल्यो ताची कामाच्या बाबतींत हांव कांय म्हणना. दे वर बिल्ट विथ व्हेरी मॉडर्न आउटलूक, खूब कंटेम्पररी लूक आशिल्लो, कलर्स आशिल्ले, बसपाची वेवस्था आशिल्ली. आय एम नॉट गोईंग ऑन क्वॉलिटी बट एक जे डिमार्केशन आसपा जाय की बाबा ह्या लेवलाची कामां JSIDC करतली, ह्या लेवलाची कामां PWD करतली, ते डिमार्केशन अजून मेरेन स्पश्ट जाल्लें ना. हांगा जाता अशें स्पश्ट उलोवपाक जाल्यार की पॉलिटिकल सिच्युएशन कितें आसा त्या प्रमाणे सध्या प्रोजेक्ट डिवायड जातात. तुमचे कडेन बरेपण असलें प्रोजेक्ट गेलो, तुमचे कडेन बरेपण ना प्रोजेक्ट ह्या वटेच्यान आयलो. अशे तरेन सद्याक ती चॅसाची गेम कशी चल्ल्या ना. कितें आहा आमी JSIDC आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक कन्सल्ट करूनच हे आमी काम घेता. म्हणजे आतां जर एक पंचायत बांदपाक जाय जाल्यार आमी पंचायत डिपार्टमेंट जो पंचायत मिनिस्टर ऑर पंचायत डायरेक्टर जेजे कडेन आमकां फायल येतरीच आमी ती कन्सल्ट हेजे कडेन दिता आनी फुडें प्रोसेस चालू करता. जो पर्यंत तेंची परमिशन मेळना, जावं पंचायत डिपार्टमेंट, जावं हेल्थ डिपार्टमेंट, जावं एज्युकेशन डिपार्टमेंट, जावं बाकीचे खंयच्याय डिपार्टमेंटाचे जो पर्यंत आमकां परमिशन येना आनी त्यांचो प्लॅन आमचे कडेन येना, जे पेपर सगळे ते कलेक्ट करता आनी ते आमचे कडेन जेन्ना धाडटा अप्रुवल दिता म्हणजे हे तुमी बिल्डींग हे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा हो जो स्ट्रक्चर आसा तुमी बांदा, तेन्नाच आमी मुवमेंट चालू करता आनी तो आमी तांकां ते टायम बंड वर्का भितर करून दिता. आमी एक गव्हर्मेंटा मार्फत JSIDC म्हळ्यार एक कॉन्ट्रॅक्टर, सरकाराचो कॉन्ट्रॅक्टर. बरोबर आहा पण तो कॉन्ट्रॅक्टराक सुद्दां जी कामां वतात ती तुमकां प्रामाणीकपणान दिसना की राज्याची जी पॉलिटिकल परिस्थिती कशी आसा आनी कोणाची इक्वेशन म्हळ्यार BJPची फाटली जर एक 5-7 वर्सांतली परिस्थिती काडली जाल्यार BJPची इक्वेशन मोगो बरोबर कशें आसा किंवा सुदीन बाबा बरोबर कशें आसा ताजेर खंयची बारीक कामां कोणाक वतली. चड बारीक काम आसल्यार सुद्दां ते काडून JSIDCक दिवप, व्हडलें काम आसल्यार तर दिवपच. अशी गजाली घडटाले अशें दिसना. आज तुमचे कडेन आसा दोनूय गजाली ज्या प्राप्त राजकीय परिस्थितीक लागून दिसना JSIDC आनी PWDचो हे राजकीय आर्म ट्विस्टिंग करपाक वापर जाता म्हणून केन्नाय ना. हेतून JSIDC PWDचे काम घेत ना. फक्त मोठे काम असल्यारच एक नवीन समज रस्ते आसा आनी ते समज तो रस्तो त्या स्कुला कडेन पावता, ते एक कॉलेजी कडेन पावता आनी जर रस्त्याचो ते कॉलेजीन मागणी केली बाबा हो रस्तो जावपाक जाल्यार ती फायल JSIDC कडेन येता. आमी पोन्ने रस्त्याक पोन्ने ऑटोमिक्स तुमकां पोन्ने गटार आमी JSIDC आनी PWDचो राजकीय आर्म ट्विस्टिंग करपा खातीर उपयोग जाता काय ना? डेफिनेटली जाता. उदाहरण घेता आता तुम्ही याद करून सांगता माझ्या मतदारसंघात तुया गांवांत क्लोज बाय हॉस्पिटल एक प्रायमरी शाळा बांदला अंडर JSIDC. अजब दिसता 2,20,00,000 रुपये प्रायमरी शाळा. बरे शाळा अजूनही इनकम्प्लीट आसा पण आमचे माजी मुख्यमंत्र्यान त्याचे उद्घाटन 25 डिसेंबर 2016 दिसा केले. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले. पालकांचे कंप्लेन आयले. आमदार यांनी आता इन्स्पेक्शन करपाक गेलो. परिस्थिती वयतकच कळली जी शाळा 2,20,00,000 खर्च करून बांधल्या त्या शाळेन भुरग्याक बसपाक जागो ना. कारण कितें ज्या पद्धतीन त्याचे स्ट्रक्चर उबारला पळय ते पावसाचे उदक म्हणजे आमी ताका आमच्या भाशेन झड म्हणटा पळय झड सगळो क्लासान जेणे करून भुरग्याक बसपाक चान्सच ना. म्हणजे आर्किटेक्चरच रॉंग आसा. टोटली रॉंग. I am not quoting the name of the architecture, but totally wrong. ताणे स्टडीच केली ना.
सो बेसिकली तुम्ही किती म्हणतात त्या टायमार प्राप्त राजकीय परिस्थिती जशी आशिल्ली ताचे काढले तांकां दिले तेन्ना तेगेलें बरेपण नाशिल्लें 2,20,00,000ची शाळा ज्या टायमार मोगो कडेन बरेपण नाशिल्लें खतखत चालू आशिल्ली. दुसरी गजाल आतां ट्रान्सपोर्टाचो दुसरी गजाल आतां ट्रान्सपोर्टाचो दोन भाग आनी एक तुमकां फुडें येता तेकाच देखून हॉस्पिटल 5.5 कोटीचे हॉस्पिटल बांदता. कंप्लिशन पिरियड जेन्ना आमी ती पार्टी बसयता पळय इनॉग्रेशन आनी मागीर कळ्ळें की टेंडर आमी वर्क्स ऑर्डराचेर बरयतात पळय कंप्लिशन पिरियड इट वॉज 2015. आज जर आमी थंय तुमी कोणें आमचे साहेबाक आमचो चेअरमॅन जो आसा म्हाजो मित्र पावसकर हाका हांव रिक्वेस्ट करतलो येवन आमी थंय वचून पळोवया अजून 50% काम जालें ना. म्हणजे GSIDCची नावाची बरबादी करपाकय हे टेंडर वता काय कितें असो संशय येता. दुसरो आसता ट्रान्सपोर्टाचो मुद्दो. दोन गजाली आसात. एक म्हळ्यार फायन जी आसा हेल्मेट विल्मेट घालना तांचे खातीर सामकी एक बरो चिमटो येवपाक जाय म्हणून वाडोवपाचो सरकाराचो विचार आसा. आनी दुसरें म्हळ्यार सगळे दृश्टींतल्यान बरें म्हणून रस्त्यांचेर CCTV घालपाचे. हे दोन मेजर प्रस्ताव कशे दिसता तुमकां? साहजिक प्रस्ताव बरे आसात पण ते जर आमी ताचे 100% इम्प्लिमेंटेशन जाले तरच ताका आमी बरें म्हणू शकतात. फॉर एक्झाम्पल तुमकां सांगता आमी हेल्मेट घालून पयलीं 100 दितात आतां कितें तरी 500 करतात. पण आजय आमी पळयता तर विदाउट हेल्मेट आमी भुरगे कितलेशेच गाडयो चलयतात. ताचे फाटली कारणां वेगवेगळी आसात. काल कोणी तरी म्हटलें की आमचो मायकल लोबोनोन म्हटलें की ट्राफीक पोलीस आसा पळय ती खंय तरी अंडर आय एम नॉट टेकिंग दॅट पर्टिक्युलर पॉयंट पण स्ट्रिक्टनेस जी जाय ती ना. अजूनय पॉलिटिकल इंटरफिरन्स आसा. म्हाजो पूत विदाउट हेल्मेट गाडी घेवन गेलो आनी ताका पुलिसेन आडायलो जाल्यार पूत म्हाका फोन करता पण आय एम नॉट दॅट हांव स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन म्हाका तुमी जर कायदो मोडून गेले गाडी घेवन गेले. पण म्हाका खरें सांगा सोपटे बाब जेन्ना एका सामके लागींच्या कार्यकर्त्याचो फोन येता की आपल्याक आडायला हेल्मेट ना म्हणून तेन्ना आमदाराचेर प्रेशर आसना फोन मारपाचो आसता. म्हाजे तुमकां एक सभा सांगता म्हाजे कडेन अश्यो 6 केशी आयल्यो. हांवें ताका एकच सांगलें मुकट्यांनी बॉल्सान पयशे हात फारीक कर घराक लागीं यो म्हाजे कडसून पयशे कलेक्ट कर पण फायन फारीक कर तुजी फॉल्ट. आनी पण परत जर म्हाका जर फोन तूं हे केले म्हणजे कायद्याचो उल्लंघन केलें कळ्ळें पाळलो ना आनी परत जर म्हाका फोन करची तुका सांगतलो गाडीच काड आनी म्हाज्या घरा लागीं दवर. एकदा एक्सक्यूज ही गजाल तुमचे कडेन तुमी तर सामके मायनिंग बेल्टांतले सो तुमकां तर थंय फक्त हेल्मेट तुमकां व्हडले व्हडले फोन येता आसतले ट्रकांचे फोन येता आसतले सामके बारीक काय येवचे नात. तुमी कशें हँडल कारण एक गजाल खरेंच येता पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जो म्हणटा की गोंया भितर एक संवय आसा की पुलिसान आडायल्यार सुद्दां मिनिस्टरा फोन मारतात. चूक आमचीच आसता पण आपूण अमक्यालो मनीस आनी तमक्यालो मनीस म्हणून फोन मारपाक आनी खूब फावटी आमदार आनी राजकारणी ह्याक खतपाणी घालतात. तुम्ही कशें हँडल करतात? तुमचो संदेश कितें कशें करपाचें कारण बाकीचे पळयतले दयानंद बाबा सांगप तशेंच म्हणजे हांव आतां तुमगे ते बारीक न्ही तुमगे ते मायनिंग ट्रक बीक ते आतांच निवडून 4-5 महिने जाले 4 महिने जाले पण हांव सेम फॉलोअप करता. म्हणजे जे कोणी म्हाका सांगा समज पुलीस हेल्मेट घालना आडयता जावं सीट बेल्ट घातना आडयता ट्रकाक तशेंच ओव्हरलोड कोणी चिरी भरता आनी कितें भरता ते आडयता पण हांव केन्नाच इंटरफियर जायना. तुमी जी आसती फायन भरा आनी हांव खंयच्याच इन्स्पेक्टराक केन्नाच फोन करना ताका तुमी सोडा म्हणून. हे सगळे राजकारणी करता म्हणटा तुमी? आतां तरी करता कित्याक पयलीं भशेन आतां ना. पयलीं व्हेकल कमी आहल्यो आतां व्हेकल चड जाले आनी सगळ्यांनी रुल्स सांबाळपाकूच जाय. ट्रक जे ड्रायव्हर आसा जे टॅक्सी ड्रायव्हर आसा जे कोण 2 व्हिलर चलयता प्रत्येकानी रुल्स फॉलो करपाक जाय. दुसरो जो मुद्दा आतां व्हेरी सिरियस एक्सिडेंटांचो जो काल बरोच चर्चेक आयलो आनी एक्सिडेंटांचो फक्त एक्सिडेंट जाल्यार तांणी लास्टाक फायनूय वाडोवपाचो प्रस्ताव दवरलो डबल 1000 करपाचो. तुमकां दिसता फायन वाडोवन हेल्मेट घालना म्हण चिमटो येतलो डेफिनेटली 1000 वचत ना बल्सांतल्यान कितली इफेक्टीव आसतले ऑन ग्राउंड ही गजाल? लोकांक बल्सां पयशे वेतले पूण हितून मातशें स्ट्रिक्ट करप म्हणजे ऑफिसर जे आसा म्हणजे हे पुलीस डिपार्टमेंट RTO डिपार्टमेंट हेय म्हणून मातशें वेगळे तरेन कायदो हातीक येता पूण हेंकाय मातशें स्ट्रिक्ट करपाक जाय. जे CCTV कॅमेरा घालपाक जाय रस्त्यार प्रत्येक जंक्शनांनी आनी थंय तांकां पुलिसांक दवरपाक जाय आनी तशें कॉर्डिनेट करपाक जाय जाल्यार ते सक्सेस जातले. बेश्टे तालांव दिवन लोकांक जाम करून म्हाका दिसना बरें जायत म्हणून. तुम्ही म्हणटा की सिस्टम पयलीं धड करपाक मागीर तालाव दिवपाक तुमकां पडटे सिस्टम पयलीं धड मागीर तालाव काय तालाव स्टार्ट करपाचो आनी सायडीन सिस्टम करपाची? तालाव दिवचे परस जे हॅबिच्युअल असतात जे टोटली निग्लेक्ट आपण घालचोच ना
मस्ती असता अशी खूप जे असतात पळय, एकदा ओके फाईन घालप, परत जर रिपीट मेळत त्याचे लायसन मिनिमम 3 महिने सस्पेंड करप. म्हणजे असे जर सिरियस अशी जर मातशी चड जर पनिशमेंट मेळत जाल्यार थोडीशी हळूहळू सुदारणा जाता भंय येतलो. कळ्ळें न्ही. आनी त्या दीस आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हटलें की कावन्सिलिंगाची गरज आसा. डेफिनेटली आमी ती कावन्सिलिंग करपय गरजेचें आसा. पळय टिनेज जे आसात पळय, टिनेज तांकां समज तितको नासता, पण कोणी तरी तांकां समजूत घालप, कोणी तरी लीड घेवन समजूत घालप, ते एक इफेक्टीव जातलें. एक गजाल तुमकां दिसता की व्यवस्था जर जाग्यार असली आणि जर प्रत्येकान, कारण हांगा लोकांच्या जिवा कडेन खेळ जाता, हो फक्त 1000 रुपयांचो प्रश्न न्ही, तो जिवाचो प्रश्न. सो ती गजाल, तांचो मुद्दो तो आहा की व्यवस्था पयली जाग्यार घाली जाल्यार बेश्टोच तालाव दिवन हें जावपाना. तुमकां कितें दिसता, तालाव दिवंकच जाय आनी सायमल्टेनियसली? बरोबर, ते आमचे मित्र पावसकर म्हणटात ते बरोबर आहा. कारण आमी कितलीशींच वर्सां पळयतात, ट्राफिक पोलीस रस्त्यार असतात, चलन दीत असतात, तालाव घालीत असतात, पण ज्या पद्दतीन बदल घडपाक जायना. पण ते सांगता ते बरोबर आहा. पण सेम टायम बाकी ज्यो व्यवस्था ज्यो आसा त्यो करप आनी सिस्टम टायट जावपाक जाय. सिस्टम टायट जावपाक. हांव इतल्याचें समजता, म्हाका दिसता दोनी म्हत्वाची खाती आशिल्ली. बरी चर्चा जाल्यार लोकांची एकच सादी हें आसता की जो पयसो टॅक्साच्या माध्यमांतल्यान सरकारा म्हऱ्या वता तो बेजीक फॅसिलिटींचेर तरी परत आपले म्हऱ्या पावचो. म्हळ्यार बरो मुद्द्याची सुरवात जाल्ली की इंटरनल रोड्स एटलिस्ट पावसाच्या दिसांनी त्या फोंडांतल्यान आपल्या गाडी चलोवपाक आनी स्कुटर चलोवपाक पडची न्ही, इतली माफक अपेक्षा ही सामान्य मनशाची आसता. तितली तरी प्रायोरिटी सरकारान समजून घेवन ते फोकस दवरून लोकांच्या पैशांचो विनियोग करचो. म्हाका दिसता इतलीच अपेक्षा सगळ्यांची आसतली. आयला इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.